नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश मामोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मंत्री रवी नायक हांच्या कुडीचेर सरकारी इतमामान फोंडेच्या मसूणभूंयेंत जाले निमणे संस्कार. लोकांनी दोळ्यांत दुखां काडून मंत्री रवी नायकाक दिलो निमणो निरोप. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर मंत्री तशेंच आमदारांनी घेतले रवीच्या कुडीचें निमणे दर्शन. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून गोंयभर दुख्खाचे ल्हार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर मंत्री आनी आमदारांनी रवी नायकाक ओपली आर्गां. भौशीक सुटी जाहीर जाले उपरांत दवर्ली पंचायतीच्या सरपंच पदाची वेंचणूक जाली रद्द. तरी बिडिओन अनपेक्षीत प्रमाण उमेदवारांक परतून वेंचणुके खातीर आपयिल्ल्यान जालो बोवाळ. दिवचल्लेचे एका इमारतीत सिलिंडरांतल्यान गॅस लिकेज जावन पेटली शेगडी. उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणांत. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. जेनिटो कार्दोजाच्या जामीन अर्जाचेर रामा काणकोणकर फाल्यां मांडटलो आपली बाजू. रामाच्या स्टेटमेंटा कडेन लागून रावल्या लोकांची नजर. रेंव काडपा खातीर उच्च न्यायालयान दिले म्हत्वाचे निर्देश. रातचे 8 ते सकाळी 8 वरांचेर संबंदीत वाठारांत तैनात करचे पुलीस. बेकायदेशीर रेंव काडपाचेर घालचे आळबंद. आनी आतां खबरो विस्तारांत. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी नायक अनंतात विलीन जाले. मंगळारा राती काळजाच्या आताकान तांकां मरण आयिल्लें. बुधवारा सांजे 4 वरांचेर सरकारी इतमामान फोंडेच्या मसूणभूंयेंत रवी नायकाच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. त्या नदी फोंडे मालांतल्या त्यांच्या घरा येवन हजारांनी लोकांनी रवीच्या कुडीचे निमणे दर्शन घेतले. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त रवी नायक हांचे कुडीचेर बुधवारा सांजे निमणे संस्कार जाले. सरकारी इतमामान फोंडेच्या मसूणभूंयेंत रवीच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळांतले कांय मंत्री तशेंच आमदार आनी गोंयभरच्या लोकांनी रवीच्या घरा वचून ताच्या कुडीचे निमणे दर्शन घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह धरून कितल्याशाच केंद्रीय मंत्र्यांनी तशेंच वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान रवीक आर्गां ओंपली. मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून गोंय सरकारान 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केलो. तशेंच एका दिसाची सरकारी सुटी जाहीर केल्या. मुख्य सचिव कंदावेलू हांणी हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी नायक हांकां काळजाच्या आताकांत मरण आयलें. मंगळारा मध्यान राती हड्ड्यान दुखता म्हणून तांकां फोंडेच्या सावयकार हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. उपचारा वेळार हॉस्पिटलांतूच ताणें जीव सोडलो. मरणाच्या वेळार तांची पिराय 79 वर्सां आशिल्ली. मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून पुराय गोंयभर दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. शेतकी मंत्री आणि आदले मुख्यमंत्री रवी नायक 79 वर्सां पिरायेचेर संवसाराक अंतरले. ह्या दुखेस्त घडणुकेक लागून राज्यात दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत गोंय राज्याचे मंत्री आनी आमदारांनी रवी नायक हांकां आर्गां ओंपली. गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि शेतकी मंत्री रवी नायक मंगळारा राती संवसाराक अंतरले. देखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आणि महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी मंत्री रवी नायक हांकां आर्गां ओंपली. तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत मंत्री, आमदार आणि हेर फुडाऱ्यांनी मंत्री रवी नायक हांकां आर्गां ओंपली. गोंयचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हज्या कॅबिनेटात आशिल्ले. तेंचो राती 12:30 ते 1:15 सुमार तांचो देहांत जालो. गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता. तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं. तांचें योगदान पुराय तांच्या राजकीय जिवनांतलें नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार वेगवेगळ्या पदांचेर त्यांनी काम केलं. जमाव घेवपाक जाणा ते सगळे
तेणें जमयल्ले प्रेम लोकां कडेन आनी अशी एक व्यक्ती सामको नेतृत्व दिवपी ह्या गोंयांत पूण हांव पर्टिक्युलरली मुद्दाम म्हणून उलयतलो म्हजे खुबशे कलीग आसा ते म्हणटाले की आमच्या रवी बाबान हें एड्युकेशनल इंस्टिट्यूशन केलें म्हणून आपूण सायन्स शिकपाक शकलो नाजाल्यार खंय तरी वचून BA केली आनी करचें पडटालें अशे पद्दतीन त्या क्षेत्रांत एक उत्तुंग भरारी घेतलेले आनी सिनियर मोस्ट त्या स्वतंत्र गोंयांत पॉलिटिकल नेतृत्व दिवपी असो नेता आमचो जास्तल्यान गेल्लो आसा हांव इतलेंच म्हणत की देवा कडेन मागत तेजे आत्म्याक सदांच शांती लाभ बहुजन समाजाचे मुख्यतः भंडारी समाजाचे नेते रवी नायक हांचो अकस्मात देहावसन जालें एक करारी असो नेता ताणें स्क्रॅच टू इतले पर्यंत आपली कारकीर्द घडयली एक पर्व अशें आशिल्लें की रवी नायक हें नांव घेतलें म्हटल्यार सुद्दां एक राजकारणान भितर जे कोण हे आसात तांकां धडकी भरताली आनी अशें व्यक्तिमत्व आपलें एक नांव दवरून गेलें समाजान भितर सदांच तळागाळांतल्या मनशाक लागून झगडी सदांच तांच्या उत्कर्शा खातीर तांच्या बऱ्या खातीर केल्लें तांचें काम हें राजकारण केन्नाच विसरूंक शकचें ना गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आणि सध्याच्या सरकारातले कृषी मंत्री श्री रवी नायक हे आयज आमचे भितर नात आनी एक अत्यंत दुःखदायक अशा पद्दतीची गजाल ही गोंयच्या मळाचेर खरें म्हणजे घडलेली आसा एका सामान्य कुटुंबांतल्यान येवन नगरसेवक मागीर आमदार खासदार गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री हांगा पर्यंतचें काम जे त्यांनी केल्लें आसा आनी हें सगळें करता आसतना समाजांतल्या तळागाळांतल्या समाजांतल्या सगळ्या लोकांक एकठांय करून वेगवेगळे विषय त्यांचे सोडून आणि एका अर्थान ह्या गोंयच्या बहुजन समाजाचें नेतृत्व त्यांनी केलें त्याच्या सगळ्याच्या समाजा खातीर खूब काम केलां आनी म्हजो वैयक्तीक मित्र जरी राजकारणांत हेवटेन कितें आशिल्लें तरी म्हजो वैयक्तीक मित्र जो 1994 अंयशी नांवांतल्यान आनीक असो अकस्मात वचप हो एक मोठो गोंयच्या राजकारणात आणि समाजकारणात एक मोठो धक्को रवी नायकाचे आकस्मिक निधन ही बातमी आयकून खूप दुःख झाले रवी नायक असो लिडर जेणे समाजात विविध क्षेत्रांत काम केलें आसा मुख्यमंत्री म्हणून तेजी कारकीर्द खूब लागली जे गुंडागिरी गोंयांत चलताली रवी नायकान कपात केली आनी गोंयांत खुबश्यो बऱ्यो गजाली तेणें मुख्यमंत्री पदाचे कारकिर्दींत फोंडा शहराचो कायापालट करपी असो शिल्पकार आज आमच्यान ना म्हाका दिसता आयज रवीच्या रुपान गोंयचो एक मोठो नेतो आमच्यातल्यान वयस गेलो रवी हो खंयच्याच पक्षाचो नाशिल्लो पूण रवी हो गोंयचो नेतो आशिल्लो पर्टिक्युलरली हांवूय भंडारी समाजांतलो आनी भंडारी समाजांत तांकां जो आदर आशिल्लो आनी भंडारी समाजांत तांकां ज्या तरेन आमी पळयताले 12 तारीख गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार जालो गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार देवरुद्रेश्वर देवस्थानांत जालो आनी म्हाका एक सांगन दिसता की तो सत्काराची डेट आशिल्ली 24-25 तारीख कशी तरी करपाची आशिल्ली ती खंय ना खंय तरी एक मनान आयलें आनी आमी म्हणलें की बेगीन करया आनी 12 तारीखेक ती दवरली तांचो जो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो 12 तारीख त्या दिसा ताणें आमकां आपयलो कुशीकूय बसयलो आनी म्हणलें की कितें चल्लां रे माया देवाचो आशिर्वाद आसा म्हाका खबर नाशिल्ली की ती तांची शेवटची उतरां आसतली आनी तांची शेवटचो आशिर्वाद आसतलो It's a big loss, not just to Goan politics, but also to our Samaj. Shocked at the loss of Sri Ravi Naik. He has been our senior colleague. He was the tallest leader as far as Bandari Samaj is concerned. He always fought for the downtrodden and for the upliftment of Bandari Samaj. Now there must be a lot of split as far as Bandari Samaj is concerned. He was really actually saddened by the split. He wanted that all Bandari Samaj should basically come together under one umbrella. It is really a loss to the state. रवी नायक म्हणटा तो गोंयच्या राजकारणांतलो एक व्हडलो लिडर
चड करून बारीक समाज, कुळ मुणकार, ग्रास रुटांतल्यान वयर सरिल्लो लिडर जो फक्त भंडारी समाजाकूच न्ही पूण गोंयचे बऱ्या खातीर एक दूरदृश्टी आशिल्लो लिडर. म्हाका दिसता ताच्या मरणान गोंयचें राजकारण खूब बदलतलें. ही विल बी मिस्ड इन गोवाज पॉलिटिक्स. विटी मनीस मजा करतालो, कॉमीक करतालो, पूण कॉमीक करतना ताका एक व्हडलें तातूंत अर्थ आसतालो. असो टायमपास कॉमीक नासतालो आनी गोंयांत बरें कितें जाय, गोंयचें उरलां तें गोंयकारपण कशें राखपाचें, कायदो आनी सुवेवस्था जी काबार जाली ही कशी राखूंक आमी शकतात, हें सगळें आयली उठ्ठना तागेर आशिल्लें. म्हाका दिसता गोंयच्या राजकारणांत एक व्हडली डिफरंस जातली. पीपल वील मिस इट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बुधवारा दवर्ली पंचायतीत वेंचणुके वयल्यान बरोच वाद निर्माण जालो. दवर्ली पंचायत सरपंच वेंचणूक भौशीक सुटयेक लागून रद्द केल्ली. उपरांत बीडीओन परत वेंचणुके खातीर आपयल्ल्यान पंचायतीत केंसनांव देखून सावन निर्माण जालें. पळयात. बुधवारा दवर्ले पंचायतीत वेंचणुके वयल्यान बरोच वाद निर्माण जालो. मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून भौशीक सुटी जाहीर जाले उपरांत दवर्ले पंचायतीच्या सरपंचाची वेंचणूक रद्द जाली. 4 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्ले, पूण बीडीओन अनपेक्षीतपणान उमेदवारांक परतून वेंचणुके खातीर येवपाक सांगले तेन्ना गोंधळ निर्माण जावन बोवाळ जालो. तशेंच थळावो आमदार वेंचणूक प्रक्रियेचेर प्रभाव घालपाचो यत्न करता असो दावो कांय पंचायत वांगड्यांनी केलो. सगळे मिनिट्स बरयले आनी जे मिनिट्स तेणें बरयली बीन क्लियरली इलेक्शन शुड बी कॅन्सल बिकॉज ऑफ द एक्स सीएम MLA रवी नायक केला म्हणून. सो ते आनी आमची सायन बी घेतली 3-4 म्हयने सायन मागली, सायन घेतली आनी सायन घेवन आमी भायर सरले. आनी व्हिडिओ केलो समजा व्हिडिओ ऑफिसर केलो मातसो एक 10-15 मिनटां जाल्यो. अर्ध्या आटी सामान तो परतो येयला. आमी बसले पंचायतीन तो बोला परत इलेक्शन करूया. आमी व्हरून खंयचो एक पार्टी प्रोसिजर बरयली बुकाचेर, आमची सायन घेतली आनी तूं परतून तो रूल चेंज करता. दॅट इज रॉंग. मिनिस्टर आनी ताचे डेथ जाले. सडनली आमचे पंचायत व्हिडिओ ऑफिसर आयलो. ऑफिसर बसलो कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या आनी सांगपाक लागलो की इलेक्शन कॅन्सील म्हणून. आमचे प्रोसेस सगळी फॉर्म बी भरून जाली की आमचे कॅन्डिडेट मेदिनान फॉर्म भरले आनी बरे वेळा अर्दे वाटेचा परतो येयलो आनी सांगपाक लागलो की आपले इलेक्शन प्रोसेस कर म्हणून. आमी ऑलरेडी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऑफिसरान मिनिट्स बरयले आनी आमी सायन मारले इट्स हॅज बीन कॅन्सिल्ड म्हणून. आमचे आमी वचपा पावता हो परतो आमकां आपयता की इलेक्शन कंडक्ट करता म्हणून. आनी तेका शेड्यूल ऑलरेडी जावन गेलो. आमी दवरल्या मोस्टली आसा आमी ST समाज आनी ST समाज गव्हर्मेंट आसा पळय तो ग्रांट घेवपाक सोदता. कित्याक आमी तो व्हिडिओ सांगता चॅलेंज कर. आमी बारीक समाजा एवरी कोर्टा वच म्हणल्यार जायना. कोर्टा आमच्यान कितें आमी इतलें अफोर्ड करपाक शकना. आमी आतां आमी इलेक्शन येयलां आमचें कितें जालें आमकां फ्रेश डेट दी, आमी कंडक्ट करता. ते फ्रेश डेट दिवपाकच सोदना आनी सांगपाक लागले की इलेक्शन करताच. आतां आमची बोवाळ जाली पंचायतीन. वॉट इज द रिजन इलेक्शन कित्याक कॅन्सल? सो बिकॉज रवी नायक सर खंय भायर पडलो म्हणून एक्स CM ऑफ गोवा. रवी नायक केन्ना भायर पडला? रातचो भायर पडला, सकाळी भायर पडूना, 11 भायर पडूना. तो तुमचे जायना, तुमचे पॅनल जायना, जिखना म्हणून तुमकां उडको आसलो रवी नायक भायर पडला म्हणून. आनी तुमी सांगता डिक्लेअर्ड हॉलिडे जाल्यार स्कुलांतली भुरगीं पळय एग्जाम बरयता मरे, तांकां कितें हॉलिडे ना? तांकांय हॉलिडे डिक्लेअर करपाक आमकां कळून आयला की हांगाचो जो आमदार आसा तुयेकारबाग तो खंय इंटरफियर जाला आनी मागीर कॅन्सल केल्ले इलेक्शन व्हिडिओन. हेंचे कडेन सगळ्या कडल्यान सायन दिवून येयल्यो मरे तुमकां सायन कॅन्सल म्हणून. सम ऑफ देम ऑन द वे टू गो. सडनली दे आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम द व्हिडिओ कम अप डिसाइडिंग ऑफिसर सेइंग वी आर गोइंग फॉर इलेक्शन्स अगेन्स्ट. सो आर यू आर ट्राइंग टू प्ले विथ द पंचायत इलेक्टेड मेंबर्स? जे आमी कॅन्डिडेट दिला विद्यालय आसले ताका सपोर्ट करपाक लागून येयल्या. तितून आतां ते तुमी आतां सांगले ते भशेन तितून आमदाराचे अशें आमदारान कॉली करून आमदारान काय सांगना आनी आमदार हांगा ना. आमदार आपल्याला पणजे आपल्या डिपार्टमेंटान. जेन्ना इलेक्शन व्हिडिओ येयलो व्हिडिओन सांगले की कॅन्सल जालें म्हणून सो आमी मान्य केलें. आमचे अर्दे पंच जे वोटिंगाक बसपा आशिल्ले ते गेले सुद्दां. वयतकीर मागीर तांकां परत कॉल करून आपयलो की तुमी येया इलेक्शन जातलें म्हणून. सो ते तशें परत येयले. येतकीर हांगा मागीर तेंगेले ते डिस्कशन जालें कितें जालें आनी मागीर ते इलेक्शन रद्द केलें. सो आमी ते मान्य केलें आनी आमी फाटीं गेले. इलेक्शन नॉमिनेशन जातकर व्हिडिओन आमकां सांगलें की आतां इलेक्शन जाता, प्रोसेस चालू आसा. त्या तरेन प्रोसिजर चलतालो. इतल्यान व्हिडिओन मदीं येवन सांगलें की इलेक्शन रद्द जालां, आमी कॅन्सल जालें. ताजे नंतर व्हिडिओन सांगलें की
इलेक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यू प्रोसेस, तरी खातीर तुमकां इलेक्शन परत करपाक पडटा. त्या दृश्टीन आमी हांगा आयले आणि इलेक्शनाक तयार जाले. पण आतांच सांगल्या प्रमाणे व्हिडिओन इलेक्शन रद्द केल्लें आसा. नंबर 25/4/95 GAC4419 dated 15/10/2025. ताजे प्रमाणे ऑल गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंट ऑफिसेस, लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर्स etc. will remain closed on 15/10/2025. So as per this notification, आजचे इलेक्शन आम्ही कॅन्सल करतो. परत तुम्ही घेवपाचे कन्फ्यूज जालो तेन्ना मागीर बोवाळ जालो. हय, तेन्ना मातशें बोवाळ जाल्लो. ताजेर कांय कमेंट्स. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. गॅस सिलिंडरांतल्यान लिकेज जावन शेगडी पेटपाची घडणूक दिवचल शारा लागीं एका इमारतीत घडली. वेळारूच सिलिंडर बंद केल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. ही घडणूक बुधवारा दनपारा 12:30 वरांचेर रोलिंग मिल वाठारांत घडली. वाठादेवा वयल्या रोलिंग मिल वाठारांत एके इमारतीत पयल्या माळ्याचेर इम्तियाज हांच्या फ्लॅटात गॅस सिलिंडरांतल्यान लिकेज जावन शेगडी पेटपाची घडणूक घडली. गॅस पेटोवन इम्तियाज हांच्या घरांतले लोक फ्लॅटा भायर आशिल्ले. कांय वेळान भितर वचून पळयत जाल्यार सिलिंडराचे पायप आनी शेगडी पेट्टाली. हे विशीं दिवचलच्या उजो पालवी दळाक म्हायती मेळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून शेगडी आनी गॅस सिलिंडर भायर काडलो. वेळारच धांवपळ करून मजत कार्य केल्ल्यान स्फोटा सारकी वायट घडणूक टळ्ळी असो दावो उजो पालवी दळान केला. कुछ नुकसान हुआ, बाद में फायर ब्रिगेड को कॉल किया. फायर ब्रिगेड ने बंद किया सिलेंडर. कौन? फायर ब्रिगेड ने? नहीं हम लोग ही बंद किया. फायर ब्रिगेड बाद में आई? बाद में आई. नहीं, बंद नहीं किया तो क्या होता था? बाद में उड़ जाता था ना, बाद में हम लोग ये हो जाता था. पूरा आग लगी थी. आग उसको सिगड़ी को लग गया था, सिलेंडर को नहीं लगा. घर में अंदर कोई नहीं था? कोई नहीं, बाहर आता था. 12:40 कॉल येले की हांगा सर रोलिंग मिलाच्या फुडें मातन्याचे इम्तियाज हेच्या घरा थंय हें जाला म्हणून कितें गॅस सिलिंडर लिकेज जाला म्हणून. हांगा येवन पळयता जाल्यार फोर्थ फ्लोराचेर आसले ते. तसो पळयता जाल्यार गॅसीचे पायप जे आसले पळय ते थंय हें जाल्ले, मातसो लिकेज जावन थंय जळटाले ते. सो ते हे सिलिंडर बंद केल्या उपरांत ते बंद जाले आनी आमी सिलिंडर काडून तो भायर हाडलो आनी तेची सेफ्टी घालली. पूण तशें पायप जो डुप्लिकेट आसा ते दिसता जो आपलो हे आसतलो पळय रेग्युलेटर तो सारको ओरिजिनल कंपनीचो ना. सो तेंच्यानी मातसो बरो हेचो लावपाक जाय. आनी आमी सडनली आतां म्हणजे टायमींग पावल्या कारणान ते आमी तेंचे सेफ जाले ना, तर ते व्हडलो पावर प्लांट बीन जावं शकता. म्हणजे कॅज्युअलिटी काय ना? कॅज्युअलिटी काय म्हणजे तुम्ही टायमार पावूंक नासल्यार ब्लास्ट जातले. आमी पावूंक आसले जाल्यार ते एक्सिडंट जावं शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रामाच्या हल्लो प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत जेनेटो कार्दोजाच्या जामीन अर्जाचेर रामान हस्तक्षेप अर्ज दाखल केल्लो. ह्या हस्तक्षेप अर्जाचेर बुधवारा मेर्शेच्या सत्र न्यायालयात सुनावणी आशिल्ली. राज्या कडल्यान जाप मेळचे ह्या खातीर ह्या प्रकरणाचेर 16 ऑक्टोबराक सुनावणी दवरल्या. आपली बाजू न्यायाधीशाच्या मुखार मांडची म्हणून रामाक न्यायालयान निर्देश दिल्या. उच्च न्यायालयान रेंव उपसपा विशीं महत्वाचे निर्देश जारी केल्या. ह्या आदेशा प्रमाण रातचे 8 ते सकाळी 8 ह्या वेळार संबंदीत वाठारात पुलीस तैनात करचे, तशेंच बेकायदेशीर रेंव काडप थांबोवपा खातीर गरज आशिल्ले उपाय करचे असो आदेश दिलेलो आसा. राज्यात जिल्लो पंचायतीच्या 50 मतदारसंघा खातीर 13 डिसेंबराक मतदान जातले. मतदारसंघ फेररचणुकीची प्रक्रिया पुराय जावन आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू जावपाची आसा. आचारसंहितेची स्वतंत्र अधिसुचोवणी नोव्हेंबरात जारी जातली. दवर्लेच्या फुटबॉल मैदानाची सामकीच अवतिकाय जालेली आसा. मैदानाच्या सरभोवतणी रान वाडला. भुरग्यांनी जाल्यार ह्या मैदानाचेर खेळपाचें बंद केलां. खेळा प्राधिकरणान ह्या मैदानाचेर सामकेच दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता. देखून सरकारान ह्या मैदानाची दुरुस्ती करून भुरग्यांक खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दवर्लेचो हो फुटबॉल ग्राउंड. ह्याच मैदानाचेर फुटबॉल खेळपाक शिकिल्ल्या भुरग्यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय संघाचे प्रतिनिधित्व केला. आता ह्या मैदानाची सामकी अवतिकाय जाल्या.
मैदानाच्या सरभोंवतणी रान वाडला। मैदानार बांदिल्ल्या खेळा संकुलाची खेळा प्राधिकरणान देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची स्थिती बाबत जाल्या। दारां मोडल्या, चेंजिंग रूमांनी कोयर साचला, टॉयलेटी मोडल्यात। मैदानाची वायट स्थिती जाल्ल्यान भुरग्यांनी आता त्या मैदानाचेर खेळपाचें सोडून दिला। देखून आता तरी सरकारान हातून लक्ष घालून हो खेळा मैदान दुरुस्त करून भुरग्यांक खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हो ग्राउंड पयलीं एक सादो ग्राउंड आशिल्लो, मागीर मुखार ते भुरग्यांक खेळपाक लागून जायते भुरग्यांक ते प्लेयरूय जाल्ले आसा, स्टेट लेवल जाल्ले, नॅशनल लेवलांतले आयली काय ते खेळले आसा। त्या भुरग्यांच्या मुखार डेव्हलपमेंट जावपालो ग्राउंड मातसो करून घेतलो तेन्ना आमचे हांगसरले पयलींचे आमदार ते सगळे पडून ग्राउंड करून घेतलो। तेजे मागीर हांगा परत डेव्हलपमेंट ते ग्राउंड जाय म्हणटकीर तुका फॅसिलिटी जाय पडल्यो, चेंजिंग रूम जाय पडले, प्लेयर्स रूम जाय पडले, क्लब रूम जाय म्हणून हो कॉम्प्लेक्स बांदलो। हो कॉम्प्लेक्स बांदता आसतना इतलो चकचकीत आशिल्लो आनी आतां पळयत जाल्यार तेजी दुर्दशा जाल्या सारकी। म्हणजे तुका तूं पळय तेज्यो वायरी भायर काडल्यात, तेजी दारां फोडल्यात, तेजी थंय हारशे फोडल्यात, कुत्र्यान पिलां काडल्यात, सोऱ्या बाटल्यो आसा। पंचायतीक दिल्लो ग्राउंड हो पंचायतीक कांय लक्षूच ना हांगसर। पंचायती फुड्यान गेले ते म्हणटा आमचे लेबर ना, हे ना ते ना, ही उतरां तेंची। आतां म्हाका सांग, गव्हर्मेंट बरो करून गव्हर्मेंट सगळे पळोवपाक गव्हर्मेंट बसूना आनी गव्हर्मेंटाक खूब कामां आसात। लोकल लेवलाचे जे लोकल गव्हर्मेंट आसा तेणी कितें करप, तेणी पळोवप न्ही। हांगसर विलेज पंचायत आसा, विलेज पंचायतीन कॅर घेवपाक जाय। असो कॉम्प्लेक्स सामको हेजो मोगाचो कॉम्प्लेक्स असो, भुरग्यांक कितले खेळटात, भुरग्यांक आतां येता हांगसर तसो कायल ग्राउंड पयर आमी हो सगळो ग्राउंड साफ करून घेतला। पोरू आमचे एक ऑर्गनायझेशन ग्राउंड क्लिप केल्लो, आतां इंटर वर्ल्ड टुर्नामेंट जालो आसा, ताका लागून आमी तेंचे फुड्यान गेल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन लेबर ना। हांव कितें म्हणटा लेबर ना, कित्याक हांगा स्टेडियम आसा, स्टेडियमार ग्राउंडमॅन आसा, तांकां जर तुमी बऱ्या भशेन बरोवन तेजे कडल्यान समज 2 लेबर फोर्स हांगा हाडून ते मेंटेन करत जाल्यार काय बरें जाता। तुमी ते करपाकूच सोदना अशें दिसता आमकां। गोमंतक टीव्ही खातीर दवल्लेच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार। शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी सीताराम नायक हांकां मंगळारा राती मरण आयलें। पिरायेच्या 79 वर्सां ताणें निमणो स्वास घेतलो। मंगळारा मध्यान राती उसरा हड्ड्यान दुखता म्हणून तांकां फोंडेच्या सावयकर हॉस्पिटलांत भरती केल्ले, पूण उपचारा वेळार तांकां हॉस्पिटलांतूच मरण आयलें। तांच्या मरणाक लागून पुराय गोंयांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळा। शेतकी मंत्री तसेच आदले मुख्यमंत्री रवी सीताराम नायक हांकां मंगळारा राती मरण आयले। आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात ताणें गुंडागिरींचेर आळाबंद हाडिल्लो। दक्षिण गोंयचो हेवीवेट राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमांव हांकां रवी नायकान मुख्यमंत्री आसतना बंदखणीत घातिल्लो। गोंयभर चलपी गुंडागिरी रवी नायक हाणीच आटापात हाडिल्ली। तांच्या ह्या कार्याचो गोंयकार अजून लेगीत उगडास काडटात। 25 जानेवारी 1991 ते 18 मे 1993 मेरेन रवी नायक काँग्रेसीचे मुखेलमंत्री आशिल्ले। ताचे पयलीं ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षात आशिल्ले। उपरांत 2 ते 8 एप्रिल 1994 मेरेन ते 6 दीस मुख्यमंत्री आशिल्ले। उपरांत लव मामलेदार हांचे कडल्यान तांकां मदीं हार खावची पडिल्ली। 1998 ते काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर खासदार म्हणून वेंचून आयिल्ले। 2000 ते 2002 मेरेन ते भाजपा सरकारात ते उपमुख्यमंत्री आशिल्ले। रवी नायक सुरवातीच्या काळात बार एंड रेस्टॉरंट चलयताले। तसेच राष्ट्रीय पावंड्यार गोंया वतीन व्हॉलीबॉल खेळपी ते एकोडे आमदार। 1976 वर्सा फोंडा नगरपालिकेत ते नगरसेवक म्हणून वेंचून आयिल्ले। ताणें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा वतीन आपल्या राजकीय प्रवासाची सुरवात केली। 1984 वर्सा फोंडा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करून पयलेच खेपे आमदार म्हणून वेंचून आयले। ते उपरांत 1989 ते मडकयच्यान वेंचून आयिल्ले। 1991 ताणें मोगोपाचे 7 आमदारांक घेवन काँग्रेसीत प्रवेश केल्लो। तशेंच 1999, 2002, 2007, 2017 काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर आमदार म्हणून वेंचून आयले। जाल्यार 2022 भाजपात प्रवेश करून ते आमदार जाले।
सर्गेस्त रवी नायक हांचे शिक्षणीक मळाचेरूय व्हड योगदान आसा. फोंड्या उच्च माध्यमीक महाविद्यालय, B.Ed आनी फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू करून रवीन फोंडा म्हालांतल्या भुरग्यांक शिक्षणाची संद उपलब्ध करून दिली. गोंयांत तिसरो जिल्लो आसचो ही सर्गेस्त रवी नायक हांची संकल्पना आशिल्ली. हे विशीं ताणें विधानसभेत खासगी प्रस्ताव लेगीत मांडिल्लो. सत्तरी, फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्याचो तिसरो जिल्ह्यात आस्पाव करचो म्हणूनय ताणें मागणी केल्ली. एका गरीब कुटुंबात जल्माक आयिल्ल्या रवी नायकान गोंयच्या राजकीय क्षेत्रात खूप मोठो वावर केलो. फोंडा पालिकेचो नगरसेवक ते आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आनी खासदार असो तांचो राजकीय प्रवास आसा. गोंयच्या कुळ मुणकारांचो प्रश्न लेगीत रवी नायकानूच हाताळिल्लो. फोंडा आनी मडकय मतदारसंघात ताणें केल्लो वावर शासना खातीर याद उरतलो. ताणें निराधार लोकांक आदार दिवपी दयानंद निराधार येवजण लेगीत सुरू केली. रवी नायक हाणेंच रेंदेरा खातीर विमो येवजण सुरू केली. तशेंच गोंयभर 100 कम्युनिटी हॉल लेगीत बांदले. कला आनी संस्कृती खात्याची निर्मिती ताणें आपल्या कार्यकाळात केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.